दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. तुझा मी वर्तो मोग करता सम्या ह्याच्या सकाळच्या शिकवणेक परत तुमकां वर्तो स्वागत मगेच्या भाव आनी भयणी. आनी ह्या शिकवणेंत आमी एक जावन जियेत आसतना सम्याचो वर्तो मोग आमचे थंय तो आटापता. ग्रीक फिलॉसॉफर अरिस्टॉटल आनी तो प्लेटोचो शिश्य जावन आसलो शिष्य. आनी वो आपुरबाय तरान आपल्या जिवनांत असो म्हणटा की कॉज ऑफ एंगर इज नॉट आउटसाइड. आमच्या रागाचे मूळ भायर न्हय पूण ते आमचे थंय आसा. आमचे थंय आसा. पूण आमी कितें करता? आमकां राग येवन कितेंय सोडून घडलें जाल्यार आमी हेरांक ब्लेम करता, अपराध मानता. त्या खातीर तो म्हणटा वेन यू डू समथींग गूड म्हळ्यार तूं बरें करता आसतना कितें करताय? आनी एकल्यान म्हाका सांगून तें केलें म्हूण तूं सांगनाय. कोणें तुका बरें जालें म्हूण सांगतना तूं कितें करताय? ओ ना, ताणें केलें म्हूण तूं सांगनाय. ताच्या बदला ती क्रेडीट तुका तकाण घेताय. हाणें सांगलें ताणें सांगलें म्हूण तुवें केन्ना सांगिल्लें आसा गी? एखादो वेळा बरें करतना तूं तें क्रेडीट तुका काण घेता आनी म्हणटा हांवें केल्लें म्हणटाय. थोडे फावटी थोड्यांनी करचें आसा. त्या देखून पर एक दीस उल्लेख करतना हांवें एक रिलिजियस कडेन उल्लेख करतालो. ह्या मनशान उलयिल्लें ह्या मनशान नीज जावन केलां गी. कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिवनांत ताणें करचें कांय दिसना पण उलयिल्लें मात. थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार हेरांनी केल्ल्या वयर आमी अंदन उलोवचें आसा. दुसरें हेरांनी आमी करिनातलें उलोवचें बरी आमी करूंक जाता. अशें जालें फकळपण कांय यूज ना. पूण हांव केल्लें बरें जालें म्हणटना हांव ती क्रेडीट दुसऱ्यांक दिना. जावं पुरो तातूंत जायते जाणचो आदार आसा. एक डेकोरेशन करता आसतना पयलीं आमी थियोलॉजीन आसता डेकोरेशन करता आसतना थंय कितें डेकोरेशन जाता तें जायते जाणचे हात तातूंत आसतात. पूण एकल्याचें क्रेडीट आनी ताका सांगल्यार वय 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 हांवें केलें सगळें हांवेंच केलें. रेतेर आमी कंडक्ट करतना ती रेतेर बरी जाता आनी त्या वेळार आमी कितें करता सगळी क्रेडीट म्हाका येता. आमच्यांनी केल्लें म्हूण सांगाता मेळोन केल्लें म्हूण सांगचें बारी उणें. एक फेस्त करतना हांवें पळयलां आमचो दाबाज जो जावं पुरो एक बरो पुरशांव. त्या वेळार पुरशांवाक एक मुखेली आसता. त्या मुखेल्या काण घेवन ताका आमी कंग्रेच्युलेट म्हणटा आसतना सगळ्यांनी म्हणलें ताणें म्हणलें आसा आमी सगळ्यांनी मेळोन केल्लें फादर. क्रेडीट थंय आमी दिता हांव सांग बरो. पूण पर्टिक्युलर क्रेडीट आमी घेता आसतना तें हांवें केल्लें म्हणटा आसतना हांव हें बरें करूंक म्हाका ताणें प्रेरण दिलें हाणें प्रेरण दिलें म्हूण सांगता हांव गी. जायते फावटी आमी तें सांगना. म्हाका तो प्रेरण जालो एक ह्या जाग जावंक पूण ताच्या वर त्या उतरांनी आनी म्हूण सांगना. हांव म्हज्या मिनातेन हांवें मिनातेन न्हय मोगाच्यान देवाच्या ससायन आनी देवान दान दिल्लें इतलें आपुरबायचे दम दोता बरें आशिल्लें. सांग बरो ह्या जागे सांग बरो धार्मीक सांग बरो आमचे आवय बापाय सांग बरो आमची लायक सांग बरो आमची टिचरां ही सगळीं तातूंत पार्ट घेतात. त्या देखून ती क्रेडीट हांवें घेवची न्हय. ओके आतां आमी ती क्रेडीट आमी ती घेतली म्हूण चिंत्या. पूण वायट करतना तूं कित्याक ती क्रेडीट घेयनाय? वायट करतना कित्याक ती क्रेडीट दुसऱ्या वयर घालना तांकां आपद म्हणटाय. त्या देखून म्हजे थंय आसा तो राग दॅट इरिटेशन हांव ताका जबाबदार. हें आमी बरें करतना ती क्रेडीट तूं घेताय हांवें केल्लें म्हणटाय सगळें तुजेंच. तुका अप्रिशिएट करतना तुका बारीक खुशी भोगता. येस लेट इट बी तुवें केल्लें वय ना म्हणना आमी. पूण वायट करतना कित्याक दुसऱ्यांक बोट दाखयताय? तूं कित्याक तें ओन अप करिनाय? एखादो वेळ तुवें ओन अप केलें जाल्यार खंडीत जावन तुजें थंय जायते बदलावण जाता. त्या खातीर म्हणटा एकलो तुका इन्सल्ट करता तुजेर अपराध म्हणटा हांव जबाबदार न्ही ताका. हांव जबाबदार न्ही. तो तुज्या पावरान ना. तो म्हज्या कंट्रोलार ना. कित्याक म्हळ्यार आतां तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. आमी आतां पावसाचे दीस मार्गे देगेर रावल्या एका बसार राखून रावल्या म्हूण चिंत्या. बसार राखून रावता तेणें आतां उदक तेणें आसता थोडे कडेन इल्लें मड्डी वॉटर म्हळ्यार तें मेळे उदक आसता आनी इल्लें कदळ उदक आसता.
एकलो कितें की सायडीर आयलो आनी ताचे कार अशें फास्ट गेलो आनी ताणें तें कार व्हरतना सगळें उदक एका दादल्या मनशाच्या आंगार तें राहुल्याच्या पडलें. थंय पळय लागलो तो. उरलें जाल्यार कितें म्हणटा जाल्यार कितें गाडी घालता जाल्यार ताका तो मेलो तो गेलो तशें अशें म्हणटा जालें. हो पळय लागलो आतां कितें करचें. आतां हें लागलां. ताका मस्त चॉयसीस आसले. ताणें ग्रंबल करीत आहलें. ताणें पुरपूर येत आसलें. तो ड्रायव्हराक सिरप घाल येता आसलो. मोरोन तो म्हण येता आसलें. ताणें तशें सांगिल्ल्यात ताचे वयर आयिल्ले ते कदळ उदकाची माती निसरून वता गी निसरून जागी. त्या देखून कशें ती माती या तें मेळ्ळें ताच्या आंगार पडलें. तो सांग पुरो खंयचे एका संभ्रमाक वचूंक रावनासलो. पूण तें कशें ताणें काण उडोवंक जाता. तुवें वचोन तुजो ड्रेस चेंज करचो. सांग पुरो तूं बस्सा रावलो पूण थंय ते आटो मेळटालो तो काणून वयचें आनी तुजें वस्तूर तुवें नितळ करचें. तुजें कूड नितळ करच्याक तुवें एक स्टेप काणगोनचो. तुजें कूड नितळ करच्याक एक स्टेप काणगोनचो. हेर तुका कितें करतात तातूंत तूं तुजी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना. हेरां तुका कितें वायट करून दी बरें करून कितेंय करून तांची तुजी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना. 30 वर्सांचो फाटलो उगडास इकली काणपोर म्हणटाली रेतेरींत फादर तांणी म्हाका कितलें केलें गो तें म्हजी सैरीक ताणें सुकेली कितलें बरें जातें आसलें फादर म्हाका तें केलें म्हाका अशें केलें. हांव म्हळें 30 वर्सां फाटलें काडून हांगा आयलाय तूं आज हें जिवन जिवंक नाका गे तुका. तुवें 30 वर्सां फाटलें उलयल्लें कांय म्हणे तुजें जिवन चेंज करूंक शकता गे म्हूण विचारलें ताका. एडिक्शन आसा आमच्या थंय जायत्या जाणां थंय. थोडे आमी सिगरेट उडली जावंक पुरो थोडे आमी सोरो पियोन अडिक्ट जाल्यान जावंक पुरो अशें जाल्यार आमाल पियोणाक मादक द्रव्यांक आमी अडिक्ट जाल्यान जावंक पुरो आमी कितें म्हणटा आमी दुसऱ्यांक ब्लेम करता. ताणें म्हाका सोडलें फादर त्या दुखून म्हाका अशें हें फेल्यूर जालें फादर ताणें म्हाका एनकरेज करूं ना फादर ताणें म्हाका मार्क्स दिवना फादर कोलें सक्कडी म्हज्या आवय बापायन म्हजो मोग करूं ना फादर त्या दुखून हांव अशें जाल्यार हांव मेळ्ळ्या मोगाक आश येता. मोगाची भावन आनी भयणीनो आमी हेरां वयर तो दाबाव घालचो जावन आसा. म्हाका तें पिवण येवन आमाल द्रव्य जावन भायर येवंक नाका. हांव तें पिवंकूच चिंता आनी हांव हेरांक ब्लेम करता. हेरांनी कितेंच करूंक जायना मोगाचें न्हू. आमी भितरल्या भितरच आमच्या भितरच आमी गायल्या. तूं जे हेरांनी कितें सांगल्यार तूं रेस्पॉन्सिबल न्हय. पूण तुज्या भितर आसले ते गायी गूण करून घेवची तुजी रेस्पॉन्सिबिलिटी ताका म्हणटा आमी जबाबदारी घेवची. 5.5 वर्सांचो एकलो ल्हानसो मोठो मनीस पोर येवन म्हणटा आमच्या रेतेरींत फादर ह्या म्हज्या आवयन म्हाका सायकल दिनातल्या सोडूंक दिनातल्या देखून हांव मोठो जाला. आवय आनी बापूय दोगांय आसलीं पयस रावन पळयतालीं म्हळ्यार पात्रापणे वस सांगता न्ही आमचे विशय म्हणून ताका बारा राग आवय विशय पळय तिणें दिवना म्हाका सायकल त्या देखून हांव मोठो जाला. मागीर तांकां पळयता ती मोटवीन तें हांवें ताका सांगलें बावा तूं कित्याक तिच्या वयर अपराध मानताय. तुजे आवय बापूय तांचे जिन्स मोटवे आनी त्या देखून तुवें मोठो जालाय. तुका सायकल दिल्लो जाल्यार तितलोच आसतालोय. सायकल दिलो जाल्यार पेडालाक पांय पावनासतना खंय पडलो जाल्यार वतालो सांगूं येना. त्या देखून हांव दिवना कोणा हे मोठ्या भुरग्याक सायकल दिलें जाल्यार खंय पडटा कोणा म्हणल्यार एक प्रिकॉशन तिणें काडयला कोणा. पूण तिका बारीच एक बेजार बगलें वो आनी की पाद्राबा लागीं म्हणून तो पावलो न्ही गे. हांवें म्हळ्यार व्हड न्हय जाल्लें जालां तुजें त्या खातीर न्हय हांव भयन सायकल दिवना म्हण न्ही. इनर हिलींग आसा इनर हिलींगांत बरें कर माग म्हूण सांगलें. सो असलो मनीस दुसऱ्यांक ब्लेम करचो ताका हिलींग मेळना. ताका एनालायज करूंक ताचें कळीत ना. तुज्या आदलें जिवन तुज्या कंट्रोलार आसा गी ह्या म्हज्या कंट्रोलार आसा गी कितें आसा तें ना. इट्स अ वेस्ट ऑफ टायम ब्रुडींग ओवर द पास्ट म्हणटा आमी. त्या खातीर म्हणटा आमी डोंट ब्रूड ओवर द पास्ट ऑर मच प्लॅन फॉर द फ्युचर. जस्ट लीव द प्रेझंट. त्या देखून आयचो दीस मोजो. निक्क म्हणलो एकलो बोवा पुरबयचो स्विमार ताका पांय नात हाती नात. तुमी वचून गेल्यार तुमकां युट्यूबान मेळटा. मनीस हाका पांय नात हात नात वो कसो उपेता काय म्हूण पळयत जाल्यार घंट्या फाटल्यान तो उपेता आनी तो म्हणटा म्हजें सिच्युएशन म्हाका डिप्रेस करूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हात ना जावंक पुरो पांय ना जावंक पुरो कॅपेसिटी देवान म्हाका दिल्या
देवान म्हाका दिल्या. ताणें चिंतलें आपणाच्या जिवान हांवें बरें करीत जाय, हांवें एन्जॉय करीत जाय. तुज्या भितरल्या गायांत न्हू तुवें भायर येवंक चिंतूना तर कोणेंय कांय करच्या बरी ना. कितलेंय सांगल्यार तुका तें समजोवचें ना. तुवें डिसायड करचें हांव हे वायट संवय सोडटलों, एडिक्शन हांव सोडटलों, वायट पातकांचे साली हांव सोडटलों, म्हजें नाका जाल्लें अननेसेसरी बिहेवियर हांव सोडटलों, कितें सकडी नाका जाल्लें हांव करनासतना तें सगळें हांव सोडटलों म्हूण तुजे इतल्याक आमी ब्लेम करच्या बदलाक हेरांक आमी ते आमचें तें आसलें गाय गूण करून घेवंक जाय. एकादो तुका बेजारायन सॅडनेसान बसोंक जाय, कोणेंय कांय करचें बरी ना, कोणेंय तुका तें हालोवचें बरी ना. कित्याक तुवें ऑलरेडी डिसायड केलां. त्या देखून थोडे रेतीर येताना ती न्हिदली जाल्यार म्हणचें तुवें ऑलरेडी डिसायड करून आयलां हांवें कितें करूंक जाता. तुका हेल्प करयत वचून इल्लें दोळे धुवन येनातलें उबें राव, या इल्लें फाटल्यान वचून एक रावंड मारून ये, तें करयत. पूण तुका तें करूंक नाका म्हणल्यार कितें तूं ऑलरेडी डिसायड करून आयलां. आय वॉन्ट टू बी सॅड म्हूण तुवें डिसायड केलां जाल्यार यू वील बी सॅड. आय वॉन्ट टू स्लीप ड्युरींग द रिट्रीट ऑर ड्युरींग द मास म्हूण तुवें चिंतून आयलो जाल्यार आय वॉन्ट टू गेट डिस्ट्रॅक्टेड, म्हाका तें करूंक जाय अशें करूंक जाय म्हूण तुवें चिंतून येवन मिसां बसल्यार यू वील बी डिस्ट्रॅक्टेड. दर इज नो चान्स एट ऑल तुवें सारकें जावचें. निक्क म्हणटा आय हॅव द कॅपॅसिटी गॉड हॅज गिवन. मे नॉट बी हॅविंग लिम्स, हँड्स अँड लेग, बट आय हॅव द कॅपॅसिटी इनर अर्ज. त्या देखून तो घंटा घातल्यान तो कितले स्विम करता. तो हांवें पळयलां थोडे कामी तो करता, चपाती ते लाटणें धरता तेजे ताका हात ना. तुमी पळयात वचून युट्यूबान खायना जाल्यार ते लाटणें अशें अशें करून तो धरून बरें करून चपाती करता. सायकोलॉजिस्ट कार्ल युंग कितें म्हणटा पळय, हांव म्हजें तें कितें जाता तो न्ही, ताच्या बदलाक हांव कितें जावंक चिंता तो हांव. त्या देखून आमचें तें कितें संतोश येता पळय तो संतोश खंय जावन येता, आमकां डिस्टिंक्शन कळत जाय. आमकां डिस्टिंक्शन हांव कितें करूंक शकता आनी हांव कितें करूंक शकना. वॉट आय कॅनॉट डू एंड वॉट आय कॅन डू. वॉट एवर आय हॅव इन माय लायफ हांव करूं. त्या देखून आमी मागोवंक जाय जेजू आमकां दी तो उजवाड, कितें हांव करूंक शकता आनी कितें बदलावन करूंक शकना. म्हजें तें एक धैर्य घाल, जें कितें हांव बदलूंक शकता तें बदलोवच्याक, आनी जें कितें बदलूंक शकना आनी बदलूंक शकता ताचे मदलें डिफरन्स म्हाका कळीत कर. ताका आमी म्हणटा गिव मी द करेज ऑर गिव मी द करेज टू एक्सेप्ट ऑर विजडम टू नो द डिफरन्स वीच आय कॅन डू वीच आय कॅनॉट डू. त्या देखून आमी फास्ट रिजल्ट मेळच्या खातीर मागचें न्ही. ह्या दिसांनी जायत्या जाणांक ते फास्ट रिजल्ट गेल्ले इलेक्शन जायचे तें जायना. दॅट इज ओन्ली फॉर द मोमेंटरी हॅपिनेसा खातीर मात्र आमी जायते डीपर हिलींग जावच्याक मागोवंक जाय मोगाचें न्हू. आनी एक बायल मनीस आसा, तिचें नांव जॉनी एरिक्सन ट्राडा म्हूण. 16 वर्सां प्रायर तिका अवघड करलें. कार अवघडांत तिका पांय नात, तिका हाती ना, सगळें तिचें स्तब्ध जालें आनी तातूंत कांय मुवमेंट ना, इज स्टील. पूण कितें करता ती तिचें तोंड यूज करता, दांत आनी तोंड यूज करता. तिणें एक पेंटींग ब्रश काडून त्या दांता मदें दवरून तिणें पेंटींग करूंक सुरू केलें आनी तें पेंटींग अशें ती करताली की तिचें पेंटींग भारी फेमस जालें. तिचें नांव तुमकां ऑलरेडी सांगलें हांवें, जॉनी एरिक्सन ट्राडा म्हणून. तुमकां तें मेळटलें युट्यूबान जाय जाल्यार. आनी अशें आसता कितें जालें, तिणें उपरांत बरोवंक सुरू केलें. कशें आतां कांय उचालावलां ना, शब्द जाल्यात नो फिलिंग्स. आनी अशें आसता ती बसला कडेन बरोवंक सुरू जाली खंयच्यान परत तोंडान दांतान पेन साबण धरलें बरोवन लॉट ऑफ नॉवेल्स. अशे बारी फेमस जाल्या तिचे नॉवेल्स. कांय करूंक जायना, आपूण खंयचे फायदो ना म्हूण ती बसली जाल्यार कांय करूंक जातातलें. तिचें एटिट्यूड तिणें बदली केलें. हांव युजलेस न्हय, म्हजें हांव कितें म्हणून करूंक जाता. एफेसकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 3 वर्स 20 कितें म्हणटा म्हणल्यार आतां एक घडी भर आमी आयकुया. एफेजियन्स द लेटर द एफेजियन चॅप्टर 3 वर्स 20 हांगात आसा. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितल्या की चड मापान चड वस्तू करूंक शकतल्या देवाक आमी मान दी जाय. पळय
आमचे थंय आपली सकस चलयतल्या कोण देव ताची सकस चलयता आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितले की चड मापान चड वस्तू करूंक ताणें आमकां बळ दिलां आनी असलें बळ ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. आमचे थंय एक सकत भितर आसा पूण आमी घेता तो लिमीट करता. आमी सड्ड करूंक वचना. बेजाऱ्या बगता कितें जालें जाल्लें जालां ताचे वयर परत चिंतून कांय फायदो ना. आमी आमकां जायना म्हूण बसता पूण जॉन एरिक्सन ट्राडा तशें न्हय. तिणें तें करता म्हणून इमॅजीन करूं ना दोनूय हातपाय तिचे घट आसतना पूण केन्ना तिका एक्सिडेंट जालें केदाळ ती कोणशा पडली त्या वेळार कोणशा बसोना तिणें तिचें तोंड उपयोग केलें आनी कोण दिता पावर दिता तोच देव तोच जेजू आनी ताणें दिल्लो तो पावर आमचे थंय आसा. फिलिपियन्सांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 13व्या वळींत आमकां कितें म्हणटा पळया. सौम्यतेन सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. तुमचें बळेंपण समेस्त मनशांक कळीत जावं. सौम्याच्या येण्याचो काळ लागीत आसा. कसलो खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज फिलिपियन्स 4 अध्याय 13वी वळ म्हणटा म्हाका बळ दितेल्या सवे सर संगती करूंक हांव सांगता. पळया आय एम एबल टू डू ऑल द थिंग्स वन हू स्ट्रेंथन्स मी. म्हाका बळ दितेल्या सवे सर बऱ्यो वस्तू करूंक हांव सांगता. आनी सौम्या सांगता हे सगळें करूंक जाता निक्कान आनी जॉन एरिक्सन ट्राडान तें केलें जाल्यार आमकांय तें करूंक जाता. आनी केदाळा हें फिलिपियरांक ताणें हें पत्र लिखलें सान पावलो तो जैलांत आशिल्लो. थंय हांव ताका भायर येवंक जायना पूण तो म्हणटा सगळें म्हाका करूंक जाता. म्हाका तें सगळें करूंक मजत हांव सांगता. त्या खातीर फिलिपियन्स बरयलें पत्र आनी 4 अध्याय 4 ते 7 वळींत तो म्हणटा पयल्या वयलें वाचलें. सुमेची येण्याचो काळ लागीत आसा. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमी गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जाणवयन आट आपोवंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमचे काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळया त्या देखून ताका कळीत आसलें त्या सिच्युएशन त्या प्रिजन म्हळ्यार जैलांत ताका जाय जाल्यार बरें नातलें. त्याय जावनी तो म्हणटा ताचें डिसिशन पळय सगळें म्हाका देव जेजू सांगता करूंक जाता. म्हाका कळिता हांव हांगा भायर येवंक शकना पूण हाका संतोशान रावूं नजो म्हूण सांगना. त्या देखून तो म्हणटा सौम्यतेन सदांच तुमी संतोश पावा. हें पत्र बरयतना थंय आसा तो फिलिपकारांक बरयतना जैलांत आसा आनी तो म्हणटा तूं कित्याक सॅड बिकॉज यू वॉन्ट टू बी सॅड. कित्याक तूं नॉट जॉयफूल बिकॉज यू वॉन्ट टू बी सॅड. व्हेरी सिंपल. तुका संतोशान जिवूं नाका त्या देखून तूं बारी असमाधान बेजाराचें कंतीचें जिवन जिवन आसाय. कितेंय जावन आमच्या जिवनांत कसलेंय सिच्युएशन येवं दी तें आमी फेस करतना आमी मुखामुखी त्या सिच्युएशना आसतना आमी भिवची गरज ना. ताणें सांगलें ताणें कांय चूक करूं ना. देवाच्या सक्तीन हांव सगळें करूंक शकतलो. जावंक पुरो हांगा भायर येवंक आतां जायना पूण हांगा आसतना म्हाका हांवें संतोशान आसूं नजो म्हूण कांय सांगूंक ना. खंत हुस्को सगळो ताचेर दवरा. कित्याक तो उपरांत म्हणटा पळय देवाच्या तवळ आमच्या जाणवयन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. म्हळ्यार तें तुमचें तावन होगडोन घेवचें न्हय. ग्रेसफुली फेस द सिच्युएशन म्हणून आमी सांगता. तूं एक दादलो आसलो घोव जालोय स्त्री आसलें बायल जाली पूण तुजें तें आसलें बरेंपण कोणेंय काणोवंक जायना. तुवें बरेंत उरयत. ताचेर तें डिपेंड ना. तुज्या घोवा तें तुज्या बायले तें डिपेंड ना. तुवें सांगचें थोडे फावटी आमी कितें म्हणटा हांवें जायतो मोग केलो ताणें म्हजो मोग करूं ना. तें सांगनाका. तुका मोग करूंक देवान दिलां त्या प्रमाणे तुजें. आफ्रिकाचे मांकोड तुमकां कळीत आसा. तांकां आफ्रिकान्स ते मांकोड बाय डेंजर. ते फावटी दाड गेली जाल्यार सगळें
संपूर्ण नाश करून वतात. त्या देखून आफ्रिकान लोक तांकां धरूंक बारीक उपाय करता. कसले उपाय करता म्हळ्यार तांच्या तेणें मांकड ते येता आसतना तांकां जाय जाल्यार बरे खाणाचे वस्तू तेणें इल्ले शिंपडयतात. इल्ले शिंपडोन आनी चड इल्ले खाण ते एक ल्हानसो दंपळो करून ताचे भितर घालून दवरतात. आनी कितें जाता मांकडां चक्कडी खातात आनी खावन करून पळयता तांकां कळीत जाता हांगा भितर आनी कितें चड खाण आसा. ते वेळा ताचो दंपळो कसो केला म्हळ्यार ताची काली ते मुखल्या पांयाचे बोटां मात भितर रिकच्या बरी ताणें केलां. फिस्ट म्हणटा ताका आमी. ते मात भितर रिकचे. एवढी भितर गेल्यार मागीर तें गुणेतान तुका भायर काडूंक जायना. त्या देखून हे मांकड कितें करता तें चड आसलें काणाचे भायर हाडच्या खातीर आपलो ते मुखले पांयाचे म्हळ्यार हात म्हणल्यार बरी तो भितर घालता. भितर घालून मूठ मारता. काण आसा थंय मूठ मारता. मूठ मारली भायर काडूंक म्हणून पळयता गुणेता कांय करूंक बोब घालता. इतली बोब घालता पुरो मांकड तेणेंत आसात रुकार आसात. ह्या मांकडांक कांय करूंक जायना. कित्याक ताका कितें केल्यार तो आयत भायर काडच्या बरी ना. हेरा मांकडांनी ताका कांय हेल्प करच्या बरी ना. ते सक्कडी पळयतात. केदळा आमी त्या प्रमाणे हातान धरून मूठ मारून बसल्या. कित्याक तो मांकोड ताचो मूठ सोडिना. मूठ सोडल्यार ताणें भायर काडी येतालें. तो मूठ सोडूंक तो सोडिना. कितलें ताणें ताका सुटका दिया म्हणून बोब केल्यार ताका येवंक जायना. आनी अशें आसतना कितें करतात फुडले सक्कडी मांकोड पळयता. पूण ते मांकोड एक लीस हांव शिकनात नॅक्स्ट ताचो टर्म. त्या देखून आमचे थंय त्या मांकडांचे थोडे DNA आसा म्हण दिसता. कित्याक आमकां मूठ मारली सोडूंक नाका. तुका कितलेंय तूं सांग हांवें जायते पळयलां मोगाच्यान रेतीर सांग. थोडीं जाणां बरें सोडटात. थोडीं जाणां तेंत काडून येतात. थोडे फावटी 10 रेतीर आयिल्ले आसात 15 रेतीर आयिल्ले आसात. सांगिल्ल्यान सांगतात पयल्याच्यान सांगतात तेंत आसता तांच्या मोतींत. त्या देखून आमी आमचें टेन्शन सोडिना. त्या देखून आसा. त्या देखून आमचें थंय कितें जाता सर्कल ऑफ इम्प्रेशन म्हणटा पळय आमी तें प्रभावीत तरान आमी जियोंक शकना. कित्याक आमी आमची मूड सोडिना. इट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल. आमकां कळटा आमच्या कंट्रोलार तें ना. कित्या खातीर आमी तें भोंवन व्हरत जाय. कित्या खातीर आमी काडी जाय तें सोडचें भोव गरजेचें. पयलें पेद्रू बरयलें पत्र आखेर करचें पयलें कितें म्हणटा पळया. पयलें पेद्रू बरयलें पत्र 5 अध्याय 7 वळीन तो म्हणटा सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. प्रेज द लॉर्ड. सगळो तुमचो हुस्को त्या सोम्याचेर सोडा आनी सगळी जतन तो तुमची घेता. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितेंय आमी केलें जाल्यार कितलेय रेटीड आमी केलें जाल्यार तुवें तुजी कंत हुस्को रिलीज करूंक चिंतू नाय. तुवें तुजें बरेंपण चिंतू नाय. फ्री जावंक चिंतू नाय. कोणेंय कांय करच्या बरी ना. जायतें टेन्शन कितेंय तुजें काणून तुवें कितेंच करूंक जायना. ताच्या बदलाक तें सोडून दिवन जबाबदारी समजून घे. नो युअर रेस्पॉन्सिबिलिटी अँड यू विल नो द फ्रीडम. आनी अशें आसतना जायतें बरेंपण आमी आपणावच्याक सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्या आमकां दिता ती व्हरती जबाबदारी. रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा आमी इज द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड इन रायट वे. जबाबदारी म्हळ्यार आमचें थंय आसा ती कॅपॅसिटी बऱ्या तरेन आमी जियोंक मुखारसून वचोंक आमकां दाखोवन दिलो व्हरतो आदार. त्या प्रमाणे आमी जियोंक प्रयत्न करया. एकादो वेळा प्रॉब्लेम म्हज्या जिवनांत जायते समस्या जातात. म्हजें जिवन बऱ्या तरेन जियोवच्या खातीर हांवें तें सोडूंक जाय. कोणेय म्हाका येवन तातूंत हांव सुटका दिवंक जायना. त्या देखून एक मनीस वचून बसता एका न्हंयच्या तडीर. तें एक फातर आसा. ते फातराच्या एंडाक वचून एज्जाक वचून तो बसता. चूर चुकलो जाल्यार ताचो पांय चुकलो जाल्यार तो सकयल पडटा. सकयल पडला जाल्यार कितें करतालो पांयाक तो ब्लेम करतालो. हो म्हजो पांय तसो जालो म्हजो तशें जालें म्हूण तो ब्लेम करतालो. कित्याक ताणें थंय बसचें आसलें हें ताणें कित्याक चिंतूं ना. हांव थंय एज्जाक बसयल्या देखून पांय निसरलो आनी चुकलो. ताच्या पयलें तिलें पाटी बसून बऱ्या तरेन ताणें समजून घेतिल्लें जाल्यार. आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू आमी कोणाकी म्हज्या पातका खातीर म्हज्या उणेपणा खातीर म्हज्या समस्या खातीर ब्लेम करूंक जायना. आमी आमकांच ब्लेम करचें न्ही. आमी समजून घेवचें हें कित्याक अशें जालां. ताका म्हणटा रेस्पॉन्सिबिलिटी. ताका म्हणटा फ्रीडम. रेस्पॉन्सिबिलिटी तुजी जबाबदारी समजून घेतल्या वेळार तूं समजोंक शकतलो कितें. तूं समजोंक शकतलो कशें हातूंत हांव भायर येवचें. हातूंत हांव कशें फ्री जावचें. एखाद्या वेळार रिलेशनशीप ब्रेक जालें आमी एकामेकाक बोट जोगता.
कित्याक तितलें डिपर वचपाचें आसलें पयलें तुका रिलेशनशीप कशें नॉर्मल दवरिचें म्हूण कळीत आसलें. आमचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार आमी जायते गुण आयकता पडले उपरांत आमी रिग्रेट करता. जालें पडलें जालें. म्हणजे ते एक सर्कलांत एक चेडो भुरगें आसलें ताका पयलें ते वॉर्निंग दिल्लें. ताका सांगलें बाये तूं कितेंय मोग म्हूण चिंताय आनी ताचे सांगा ते मोग करूं येताय तो पयस आसा. एखाद्या वेळार ताणें दुसरें कितेंय चिंतलें जाल्यार कितेंय ताचें जावन तुका दुसरें दिसलें जाल्यार तुवें त्याच कडेन सोडूंक तयार आसोंक जाय. तें तयार आसा जाल्यार वच म्हळ्यार. आनी अशें घडलें की मोगाच्यान त्या चलयेक कळीत जालें हो मनीस आनी दोगां सांगाता आसा आनी ताचें काजर जावंक चिंतली चली दुसरीच. आनी एक स्टोरी गेल्ले तेन्ना ताका तें मेळ्ळें आनी त्या चेडवान विचारलें तूं कोण ताका स्टोरी गेलो. आनी हे म्हणाले तूं कोण ताची स्टोरी गेलो. म्हणटा ते म्हणाले आमचें काजर आसा मुखार. म्हणाले हांवें ताचेर काजर जावंक चिंतलो. अशें तांच्या मदांत वाद विवाद जालो आनी त्या चेड्याक दोगांनी फोन केले आनी म्हळें आतां तूं कोणाचो मोग करताय म्हण न्हीद जावन सांग. स्तब्ध. कोणाचें म्हूण ताका सांगोंकूच तूं. ह्या वेळार त्या चेडवान म्हाका इमिडिएटली फाटीं गेलें आनी म्हणा लागलें फादर तुमी एक सांगिल्लें म्हाका खंयच्याकी तयार जा खंयच्याकी रेडी राव तकली आठोवन चिंता कंत करूं वचनाका म्हणलें. एकच शब्दां देखून तुमी दिलें एडवायसा देखून हांवें ताका सांगलें यू कॅन गो हेड आय एम नॉट गोईंग टू बी विथ यू. आनी मोगाच्या भावनांनी बेडून आमच्या जिवनांत असं घडटा आसतना जायते फावटी आमी सुकान पडटा. कित्याक आमी चिंतिना आमचें तें आसा एक कॅपॅसिटी आय कॅन डू ऑल थिंग्स इन क्रायस्ट. आनी असलें बरेंपण देव आमकां सर्वांक दिवं दी. सोमेच्या नांवान सोमेच्या आमले रक्ताच्या बळान दिव्यावाणी लायवन हे प्रसार करच्या ह्या भुरग्यांक आपुरबाय तरान तूं सांबाळ. तांच्या जिवनांत जायतें बरेंपण जावं दी. आमी सर्वांक कोणसा कडेन शिकोवन आयकता आनी कोणसा कडेन शिकोवन धरी आपलें जिवन बदली करूं. सर्कल ऑफ इन्फ्लुयन्स म्हळ्यार प्रभाविताचो वलाय. तुज्या प्रभाविताचो वलाय बऱ्या तरान जिये. हेरांचेर अपराध मानी नाका. कितें आसा तूं तें वोन करून घे. जावंक पुरो आमी थोडे फावटी चुकता. जावंक पुरो आमचे जावन चूक जाल्या ती आमी वळखून घेवया जबाबदारी घेवया. त्या वेळा आमचें तें रेस्पॉन्सिबिलिटी येता फ्रीडम येता आनी फ्रीडम आमकां नवी वाट उक्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.